सगळ्यात पहिली भाषण सुरू करच्या पयलीं आजचो जो हो प्रोजेक्ट आसा मावले देवीच्या भोवती ब्युटिफिकेशन जावपाचो हो हांव ते मावले देवीक अर्पण करता. ते मावले देवीमुळे जालें कित्याक खुबशे वक्ते म्हटले, आमच्या अध्यक्षान म्हटले, झेडपीने आमदारामुळे जालें. आमदारामुळे काय झालं, ते देवीची कृपा असली, त्या देवीच्या हातीमध्ये काम जावचें आसलें. हांव भाग्यवान म्हणटा की हे काम देवीन माझ्या हातीन करून घेतले आणि हे सगळे झाले देवीचे कृपेन आणि तुम्ही सगळे माझे मेणकूरचे भाव आणि भयणी. हे तुमकां जर कामाचे पयलीं सांगता जाल्यार सदांच खंयचोय जर मतदारसंघाचो विकास करतले जाल्यार एनओसी जायी पडटा. सो त्यामुळे महाजनाचो ही एनओसी दिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद म्हणटा. जर ही एनओसी दिना जाल्यार हे ब्युटिफिकेशनाचे काम कांयच जायना आसा. आणि ब्युटिफिकेशन काम करताना म्हाका दिसता आमी महाजन कमिटी आणि तशेंच म्हणजे मेन महाजन कमिटी आमी कॉन्फिडन्सान घेवन म्हाका दिसता रिझोल्युशन घेवन अध्यक्षान सांगलेले आसा. 2-3 प्लॅनय जाल्ले आसात. आमच्या गावातले इंजिनियर आसा तांची आमी सजेशन घेतलेले आसात आणि सजेशन करून जो अल्टिमेटली जो प्लान आसा जो आमच्या आता कन्सल्टंटान सांगला त्या प्लाना प्रमाणे वतले. तुमकां एकूच रिक्वेस्ट करता कमिटी की ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान तुमकां खबर आसा तेन्ना खिचो हांव नाल फोडटा तेन्ना आज नाल फोडून 6 म्हयन्यांनी काम न्ही, हे काम फाल्यांच्या फाल्यां सुरू जावपा जाय. ही बालन तुवें काळजी घेवपा जाय. आज खूप बरे दिसले की आमचे माननीय जे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आमचे आमदार सगळ्यांचे लाडके. खूप बरे दिसता की आता देवस्थान अध्यक्षान सांगल्याच्या प्रमाणे की खंयचो प्रोजेक्ट करतना ताका पयली फॉर्मेलिटी करपाक खूप टायम वयता. त्याप्रमाणे देवस्थान कमिटीन पयल्यान पयली खरेंच बरें काम केलें की तेंच्यांनी सगळ्या महाजनांक सांगून ही मिटींग घेवन तेंच्यांनी पयल्यान पयली आमदाराक प्रपोजल दिलो. थोड्यांक दिसता की आमदार म्हटल्या प्रमाणे बश्टीत कामां जाता, आमदार म्हटल्या प्रमाणे बश्टी कामां जायना, ताका भरपूर मेहनत घेवची पडटा. आणि ही सगळी आयच्या ह्या कामाचे जे सगळे श्रेय हा ते आमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी यांच्या सहकार्यान जाल्ल्या. सांगपाचें म्हटल्यार खूब आहा की दोतोरा पयल्यान पयली मनानसून सांगता देवीच्या प्रांगणान आहा जे माऊली देवीचो आशीर्वाद दोतोराक आसा म्हणून ही कामां आमच्या बिचोले मतदारसंघात जो आयज विकास जाता तो पळोवंक गेल्यार डॉक्टर आमचे जे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सहकार्यान जो बिचोलेचो जो विकास जाल्लो हा परत तुमकां दिसता की 40 आमदारांक हांव दिल्लीत वता ते सांगता अभिमानान सांगता की आमच्या 40 आमदारांक जो आमच्या आमदारा सारको म्हणजे थंड स्वभावाचा आणि काम करपाची जेंच्याकडे अशी हे आसा पद्धत आसा की दोतोराची की प्रत्येक मंत्री आसूं तो आमदार आसूं प्रत्येकाकडे रिलेशन धरून दोतोरान आमच्या बिचोले मतदारसंघात भरपूर विकास केला. ब्रीफली प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करपाक म्हणजे फूल पेरिफेरी जे दिवाचे ब्युटिफिकेशन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट सो मेन एंट्रन्स आर्च एक बांदपाचें काम जातलें भायल्या सायडीन. तो सगळे रोड सगळे एक एंट्रन्स आर्च आसतले. सो देवळाचे प्रोजेक्ट आसा तो आमकां सामको कळटलो. सेकंडली वयर तो एरिया आसतली ह्या सायडीन आनी त्या सायडीन दोना सायडीन आसता. ओल्ड टॉयलेट ब्लॉक आसा तो डिसमेंटल जातलो आनी त्या जाग्यार न्यू टॉयलेट ब्लॉक येतलो आसा पयली एरिया सायडीन. ही वयली पेरिफेरी एरिया दिसता पळय हांगासर ही फूल पेरिफेरी एरिया खातीर पार्टी डेव्हलपमेंट जातलो. सो सिनियर सिटीजन एल्डरली हांगासर प्रॉपर एक वॉकवे करपाक मेळटलो. हांगासर सांजच्या टायमार लोक येवन बसपाक मेळटले. हांगासर इजिली हांगासर गेम्स खेळपाक मेळटली. भुरग्यां खातीर चिल्ड्रन प्ले एक्टिविटी झोन आसतलो. तितून सीसॉ मागीर मेरीगो रावंड तशें कितें कितें बारीक बारीक अशे एक्टिविटीज आसतले. सो भुरग्यांक हांगासर खेळपाक मेळटलो एरिया. प्लस हांगासर मदली जी एरिया आसा ती एक हार्डस्केप करून एक मल्टी स्पेशलिटी एक्टिविटी झोन जातलो. सो हितून वेगवेगळे टायपचे स्पोर्ट्स खेळपाक मेळटले. बॅडमिंटन जावं आनी कितें जाता सगळे स्पोर्ट्स खेळपाक मेळटले. आनी ही एरिया आसा धाकटी आसा थंयसर एक फूल एक लॉन जातले आनी फूल डेव्हलपमेंट जातली ते एरिया. सो थंयसर एक मेंटेनन्सा खातीर एक प्रॉपर जातले लॉन बीन बाकी सगळे ब्युटिफिकेशन मागीर आनी कितें एक्टिविटीज जाय ड्रेनेज पर्सपेक्टीव मागीर वॉटर सप्लाय खातीर ओवरहेड अंडरग्राउंड टँक फॉर टॉयलेट आनी सगळें. सो हे सगळें आमी कन्सिडर केला. इवन बाकी थंयसर ओल्ड ब्लॉक्स आसा कितें आसा पेंटींग कितें आसा सो ते सगळें कन्सिडर केला.